मागीर घडलें तें हें, आपली भोंवडी करता आसतना जेजू एका गांवांत भितर सरलो आनी मार्था नांवाचे एके बायलेन आपल्या घरांत ताका सनिमान केलो. तिका मारिया म्हणलोली एक भयण आसली. ती सोम्याचें उतर आयकूंक ताच्या पांयां कडेन बसून रावली. पूण मार्था घराच्या राटींनी बारी हारपीत जाताली. ताच्या फुड्यान येवन तिणी म्हणलें, जेवणाचो सगलो भार म्हज्या भयणीन म्हजेरूच सोडलो म्हूण तुका कांयच पडना. ये आनी म्हाका आदार दी म्हूण सांग मू तिका. आनी पोर्तिपाळून सोम्यान म्हणलें, मार्था मार्था, कितल्या वस्तूंची म्हूण धास्ती तुका, थोड्योच वस्तू पुरो. खरें म्हणल्यार एकूच गरजेचें. मारयेन बरो तो वांटो विचून काडला आनी कोणूच तिजे लागचो तो कान घेवचो ना.